नमस्कार, पळया प्रायम खबरो। काणकोण बिल्डिंगेचे केशीन सरकारा आड आर्ग्युमेंट घालता म्हणून सरकारी वकील ॲडव्होकेट राजीव गोमसाक देवयलो। मुख्यमंत्री म्हणटा लवणल्ल्यो बिल्डिंग्यो मोडचे ना, ऑक्युपन्सी ना। काँग्रेसींतली केस्तांवां चडार, प्रदेशाध्यक्ष आनी विरोधी पक्ष फुडाऱ्याक काडपाक हालचाली, केस्तांवां राष्ट्रवादीचे पथ्यार। कोफुसांवां सोडोवंक दिग्विजय सिंग, शरद पवार येता गोंयांत। शिक्षण माध्यमाचे कोफुसांवाचे कर्म करतल्याक जाप दिवचीच पडटली, प्रस्न लोकांच्या हातांत। शिक्षण माध्यमाचेर पीडब्ल्यूडी मंत्री सुदीन ढवळीकाराची खर प्रतिक्रिया। सेरूल कम्युनिदादीची वेंचणूक दुसरे फावटी रद्द, विरोधी गटाचो धुमाकूळ। मामलेदार म्हणटा परिस्थिती पुलिसांच्या हाताभायर, उमेदवार म्हणटा पुलिसांक सरकारान धाडिल्ले शिकोवन। गोंयांत जाल्ले पयले ट्रायथलॉन स्वित्झर्लंडाचो पाब्लो इरात जिखलो। महाराष्ट्रांतल्यो टिमी जैतिवंत, गोंयचे टिमीक तिसरी सुवात। आनी फातोड्ड्या एसएजीचे ग्राउंडार रिमोट कंट्रोल विमानांचो शो। पळयात ल्हान ल्हान भुरग्यांनी केल्ल्या ल्हान विमानांचे एरो मॉडेलिंग। खबरो विस्तारान। काणकोण बिल्डिंगेचे केशींत सरकारान निमणे ॲडव्होकेट राजीव गोमसाक सरकारी वकील म्हूण काडलो। ताचे आर्ग्युमेंट सरकार आनी पुलिसांचेच आंगार आयले। गोमसाची नेमणूक रद्द केल्या म्हणपाचे मुख्यमंत्री पर्रीकारान मिडियाक सांगले। काणकोणाक उसळिल्ले रुबी रेजिडेन्सीची केस आतां काडून सरकारी वकील सरोजिनी सार्दिना कडेन दिल्या। काणकोणा चावडेवेले रुबी रेजिडेन्सीचे लवणल्ल्या दोनूय बिल्डिंगांचेर विचारल्यार मुख्यमंत्री म्हणटा बिल्डिंग एक वेळ मोडचे ना, मात बिल्डिंगांक ऑक्युपन्सी मेळची ना। Court cautioned investigating officer was present as to why 3 licenses which were renewal backdated without any authority of law. The SP of crime branch may be involved in influencing the investigating officer not to investigate. The involvement of chief officers, both Pradeep Naik and Deepak Desai, so 6 accused primarily have to be arrested. The chief officers are concerned, though they have been given written instructions to arrest them, they have not been arresting them. Working in their respective departments till now, the police have not done anything to arrest him. If he was honest, there should not have been all these defects. So काणकोणा कोसळिल्ले बिल्डिंगेचे केशीवेल्यान फाटले कांय दीस सरकारी वकील जावनय राजीव गोमसान चौकशी जाय तशी फुडें वचना म्हूण कोर्टान पुलीस आनी सरकारी कारभाराचेच आड आर्ग्युमेंट सुरू केल्ले। सरकार पक्षाक ते कोत्र गेले। ताचे हे आर्ग्युमेंटा वेल्यान कोर्टान क्रायम ब्रांचीचे एसपीक आपोवन उजरावनय काडलो। निमणे सरकारान गोमसाक सरकारी वकील म्हूण देवयलो। केस काडून सरोजिनी सार्दिना कडेन दिल्या। हाचेर मिडियान पर्रीकाराक विचारले। तो म्हणटा आपणे राजीव गोमसाची नेमणूक रद्द करपाची फायल क्लियर केल्या। Even if police fails, our advocate cannot talk to the press because there is a confidentiality between. PP चे appointment already झाले रिवो. PP चे I have signed. So I don't know whether it has been order has been issued. I have signed the revocation. I have requested the PP of the government who is on leave to attend this case. Sarojini Sarkar. काणकोणच्या बिल्डिंगेचेर गोवा इंजिनियरिंग कॉलेजीन दिल्ल्या रिपोर्टाचेरूय मिडियान मुख्यमंत्र्याक विचारले। कोसळिल्ले बिल्डिंगेक तेकून आशिल्ल्यो रुबी रेजिडेन्सीच्यो कोसळपाक तेकिल्ल्यो बिल्डिंगो मोडचे ना, मात तांकां ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेटूय दिवचे ना अशें पर्रीकार म्हणटा। Studied properly as of now it is declared as a dangerous building, may not be demolished but not allowed to be occupied. We have revoked the occupation certificate. दाखले आनी लायसनां दिल्यात ती पळयल्यार काणकोणच्या ह्या बिल्डिंगांक लायसन दितना आरोपी बिल्डर आनी काणकोण पालिकेच्या अधिकाऱ्यांमदी दिवप घेवप जाला असो दुबाव हायकोर्टाने उक्तायला। निलंबित पालिका इंजिनियर अजय नाईक देसायच्या अटकपूर्व जामिनाचेर सुनावणी घेतना हायकोर्टान हे निरीक्षण केला। तपास सारको जायना म्हूण राजीव गोमसान आर्ग्युमेंट सुरू केले तेन्ना ताका काडलो। आता नवी सरकारी वकील कितें करता ते पळोवचे पडटले। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। काँग्रेसींतली फुडाऱ्यांची केस्तांवां चडार पडल्यात।
प्रदेश अध्यक्ष आणि विरोधी पक्ष फुडारी दोगांकूय काडचे म्हूण सध्या वेगवेगळ्या गटांनी दिल्ली नेट लायला. ह्या केस्तांवांनी उत्तर गोंयची तिकेट राष्ट्रवादीच्या बोल्सांत पडपाची परिस्थिती उप्रासल्या. पक्षांतलीं केस्तांवां, कोफुसांवां आनी उत्तरेंतले उमेदवाराचो प्रस्न निस्तारपाक काँग्रेसीचो गोंय प्रभारी दिग्विजय सिंग आनी राष्ट्रवादीचो मुखेली शरद पवार दोगूय हे सप्तकांत गोंयांत येतात. पळयात रिपोर्ट. लोकसभा वेंचणूक सामकी लागीं पावल्या, मात काँग्रेस फुडाऱ्यांक ताचें कांयच पडून गेल्लें ना. तांचे मदीं वाद चालूच आसा. विरोधी पक्ष फुडारी प्रतापसिंग राणेक काडचो म्हूण कांय आमदारांनी नेटान यत्न चलयल्यात अशी माहिती सुत्रांनी दिली. राणेच्या मोवाळ भुमिकेचेर चडशे आमदार बेजार. आमदारांक जाय आलेक्स रेजिनाल्ड. ज्येष्ठ राणे आनी बाबुशा मदीं जाल्लो वाद. एका गटाचे दिग्विजय सिंगाक निवेदन. विधानसभा अधिवेशना पयलीं जाय नेतृत्व बदल. आमदारांच्या ह्या मागणेचेर विचार करपा खातीर दिग्विजय सिंग 19 फेब्रुवारीक गोंयांत येवपाचे आसात. उत्तर गोंयची सुवात राष्ट्रवादी काँग्रेसीक दिवपाक प्रतापसिंग राणेन मान्यताय दिल्या अशी माहिती दिल्लींतल्या सुत्रांनी दिली. ह्या संबंधान प्रतापसिंग राणेन शरद पवाराक मेळून भासाभास केली. उत्तर गोंयची सुवात काँग्रेसीक जाय असो आग्रो राणेन धरूंक ना. विष्णू वाघाक राष्ट्रवादीची तिकेट. विष्णू शरद पवाराचे थेट उलोवप. विष्णू ना जाल्यार निळकंठ हळर्णकार तयार. फुडल्या सप्तकांत शरद पवार गोंयांत येतलो. काँग्रेसीच्या तिकेटीचेर उत्तर गोंयची वेंचणूक लडयल्यार बऱ्याक पडटलें अशें विष्णूक दिसता. युतीचो प्रस्न सुटावो जाल्या उपरांतच विष्णू फुडलें पावल मारतलो. भाजपान सध्या विष्णूक कुशीक दवरला. ह्या सप्तकांत म्हत्वाच्यो घडणुको घडपाची शक्यता आसा. दिग्विजय सिंग 19 तारखेक जाल्यार शरद पवार मार्चाच्या पयल्या सप्तकांत गोंयांत येवपाचो आसा. उत्तर गोंयची सुवात कोणाक मेळटली हें रोखडेंच थारतलें. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. शिक्षण माध्यमाचे कितेंय कर्म जाणें केलां ताका ताची जाप दिवचीच पडटली. हो प्रस्न आतां तो कर्म करतल्यान आनी लोकांनी पळोवन घेवपाचो अशी खर प्रतिक्रिया PWD मंत्री सुदीन ढवळीकरान उक्तायल्या. तो मिडिया कडेन उलयतालो. माध्यम प्रश्नावेलें धोरण पास करतना मुख्यमंत्री पर्रीकारान कॅबिनेट मंत्र्यांक विचारिल्ले भशेन केलें, मात माध्यम धोरणाचेर विचारल्यार BJPचे आनी मगोचेय मंत्री सध्या मुख्यमंत्र्यां कडेन बोट दाखयतात. जे कोणी कर्म केलां ताका फेस करचें पडटा. भारतीय भाषा सुरक्षा मंचान RSSचे सरकार समर्थक फुडाऱ्यांक लागून फूट पडली तरी गेट वेल सून आता गोवा राखण मंचाचे नांवान भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाचे कांय फुडाऱ्यांक घेवन लोकसभा वेंचणुके कडेन हो विशय तापोवंक सोदता. सरकाराच्या निर्णया आड वातावरण जाता तशी मगोचे फुडाऱ्यांनी आता भुमिका घेवंक सुरवात केल्या. सरकारान माध्यम निर्णय घेतिल्लो तेन्ना 23 जानेराक सुदीन कितें म्हणटालो आयकयात. तेन्ना ताका मुख्यमंत्र्याचो U-टर्न दिसनाशिल्लो. सरकाराचे MOI डिसिजन आसा पळय ते दोन तरेचे आसा. एक, आमी जी घटनेक धरून जी दुरुस्ती केल्या ती एक, आनी लोकांक जाय ती दुरुस्ती एक केल्ली आसा. म्हाका दिसना U-टर्न म्हणजे कितें. U-टर्न म्हणजे आमी काबार करप. आमी काबार करूं ना. इंग्लीश लेसन वाचता आसतना भुरग्याची नजर नक्कीच कोंकणी किंवा मराठीच्या हेचेर वतली. आता जवळ म्हयन्या उपरांत शेनवारा मिडियान परवरे सुदिना कडेन हो प्रस्न परत काडलो तेन्ना ताणें जाप कितें दिली ती पळयात. तो इश्यू आता नाका. आय एम इन दीस इश्यू. आमी इश्यू बरें घेवया. कितें जे इश्यू जे कोणी कर्म केलां ताका फेस करचें पडटा. इतलेंच सांगता हांव. कितें कोणी पळय कितें कर्म करता ताका फेस करचें पडटा आनी ते लोकांनी फेस करपाचें. हो इश्यू म्हजे वटेन नंबर 1 स्टेट एक्सेप्ट. शिक्षण माध्यमाचे विशयाचेर BJP आनी सरकारांतले युती पक्षांचे मंत्र्यांची सध्या बरीच घुसमट चल्ल्या. मात कोणूच जाहीर उलोवंक तयार ना. मंत्री म्हणटात निर्णय पर्रीकाराचो ताकाच विचारात. खंयचोच मंत्री माध्यम निर्णय आपल्या आंगार घेवंक तयार ना. मगोची शिक्षण माध्यमाचेर अजून मेरेन अधिकृत बसका जाल्ली ना आनी अधिकृत भुमिकाय जाहीर जाल्ली ना. तरी सुदिनाचे उत्स्फूर्त प्रतिक्रियेवेल्यान मगोची माध्यम प्रस्नाचेर दिशा स्पश्ट जाल्ल्यात जमा. प्रुडंटा खातीर देवेंद्र गांवकार. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.